सगळीं आमी एकठांय जावया A26 पान 13 A26 पेज 13 सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सरया दोरया देवाक वाकाडुया आरोदामचो ताकासुया तारोणातू कोडोर दोरया जिवितातू जोरू दोरया आमकां भुरग्यांक तूं वाटावूर तुज्या राज्यान व्हरून पावूर तारोणातू कोडोर दोरया जिवितातू जोरू दोरया आमकां भुरग्यांक तूं वाटावूर तुज्या राज्यान व्हरून पावूर. सगळ्यांक देव बरो दिसचो. तुका येशू कृपा दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले मेंगेल सोजा आनी फिनोमेना पिंटो देवान तांकां सर्गीचें राजभाव करूंक मागुया. तशें म्हाका लायला आपलो जल्माचो दीस समृक्ता मोजे डिसुजा एन क्लायव मॅक डिमेलो देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. बोणे बाट ह्या वाऱ्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता लोरेन गॉमिस, जोकी पेरेरा, मारियानो पेरेरा, आर्तेमिस पेरेरा, पीटर फेर्नांदीस, मारिया कोसेसांव गॉमिस, रिचर्ड जॅक्स, जोनस वास, जेम्स वास आनीक आग्नेलो नाझारेत. सायबीन मांची बेट ह्या कुटुंबान जाता. वयताले जॅस्मिन वास, पात्री बाट, जॉनी मस्कारेनस, दुर्गावाडी, कायतान आल्फान्सो, व्हडलें बात्री, कायतानो क्वेलो, जिलाले मोरोड, बेंजामिन एन मार्सेलिना रॉड्रिगीस, माशेदाले मोरोड, आर्सेनियो डिसुसा, नोमशीन, आउड्री मिनेझिस, क्वेने डॉमिनिक डिसोजा. सायबीन मांची बेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना कित भाशेन सायबीन मांचे विनवणेन तांच्या कुटुंबाक मोग शांती कुशालकाय बरेपण वचूं म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजे बहीण मानू देव आमची सगळीं पातकां बक्षिता नवें जिवीत आमकां फाव कोत्ता. आमी जण एकल्यांनी गरज आसा आमचे पातक ओळखून घेवंक पातकाची दूख धरूंक निचेव करूंक आनीक जेजू लागीं बक्षणे मागूंक. तर हीच कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकवणेचें जावंक पातक्यो वचकूत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोदपोत भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां सांगवार मारीक सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको Krista काकुतको Krista काकुतको Krista काकुतको Krista काकुतको सोम्या काकुतको
प्रार्थूया. थोडो सोबीर उगीच रावन तुमच्या कासकी ते सांग ते आमकां दुरात. देव आमचे बापा, पवित्र समुतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फाव कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जे येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. बागेवन पावलो तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी मेले वाचो. प्रितीच्या, तूं तोन्ने पिरायेचो म्हणून कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये, पूण तूं तुज्या उलोवपान तशें चालीन मोगाची बावार्थाची आनी निर्मळपणाची बावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव सोर दीस रात मेहनतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतलें वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकवण दी. जें कुल्पेचें देणें तुजें सवें आसा आनी संदेश दिवन दोन वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिलां ताची बेसारमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाळ कर, तांचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगत सगल्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताची गोट बरी चोत्राय दवर आनी दवरितूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकोतेल्यांची सोडमूण तूं जोडटलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उचली व्हरती सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उचली व्हरती. आपूण करता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासणाच्या सासणांक थारायलोले. प्रामाणीकपणा आनी स्वता परमणे बांदून हाडलोले. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उचली व्हरती. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणांक स्थापून दिता. पवित्र अर्चित ताचें नांव. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उचली व्हरती. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात ती सगळीं शाणी. ताची वाखाणणी तोखता नितेकाली. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उचली व्हरती. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, कोश्टवतेल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, सर्विसपूर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका बरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोमया. फारिजीवांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी ते फारिजीवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजीवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत कोरमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावून आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमाव घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिजीव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रभादी जाल्लो जाल्यार आपणाक
आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो, कित्याक ती पातकी. पोतीपाड करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांव तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक दोग रीणकार आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांकूय रीण बक्षिलें. म्हणटोच दोगांतल्या कोणाक ताचो उदीक उपकार आसतलो. सिमावान जाप दिवन म्हणलें, उदीक बक्षिलां ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलें मू? हांव तुमगेर आयलो आनीक म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुकांनी म्हजे पांय धुले आनी ती आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणें पोरमोळ हाडून म्हज्या पांयाक लायलो. देखून हांव तुका सांगता, हिचीं जायतीं पातकां बक्षिलीं. अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बक्षिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बक्षिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या बाबार्था वरवीं तुका थारोन मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभोत्तमाने वखणीं तुका क्रिस्ता. म्हजे मानू निमाणी ओळ, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर आमी नियाळ केलो जाल्यार जायत्यो वस्तू म्हज भयण मानू आमकां नियाळूंक मेवता. 3 वस्तू म्हज भयण मानू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान घेवया. पयली वस्त ही वस्तूर ही बायल आसली, पातकीण जावन आसली. बाय सगल्या लोकांक खबर आसली ती पातकीण म्हूण, पूण म्हज भयण मानू ती कोणाकूच भियेना. दुसरो म्हाका कोण कितें म्हणटलो. फारिजेवागेर जेजू थंयसर गेल्लो आसा, ती कोणाचीच परवा करिना. पूण म्हज भयण मानू काळजीदार जाता. काळजीदारपण घेवन ती भितर सोदता आनीक जेजूच्या पांयां सोशी ती बसता आनीक दुकांनी म्हज भयण मानू जेजूचे पांय धुता आनी केंसांनी ते पुसता. एक वस म्हज भयण मानू थंयसर मागीर तो कितें म्हणटा, तो सिमांव आसलो तो म्हणटा, ही बायल कोण ती ताका खबर आसली जाल्यार तो तिका हे भाशेन लेखचो नासलो. म्हजे भयण मानू जेजू न्हू आमची कितली वस्कूस जावं, कितें व्हडलें आमचें पातोक जावं, जेजू आमकां केन्नाय भायर येना. तो आमकां भेंगयता, तो आमकां बक्षिता. आनी हेंच कितें म्हजो भयण मानू तो जाणा आसलो ती वस्तुरी कोण ती, पूण तरी आसतना जेजून एक जाप काडूंक ना. जेजून एक जाप काडूंक ना, पूण जे ती वस्तुरी जेजू सगळें कोत्ताली तें करूंक ताणें दिलें. सो आमच्या जिवितांत आमी सदांच मनाक दवरूंक जाय की हांव कितलोय व्हड पातकी जावं, देव म्हाका बक्षिता आनीक नवें जिवीत म्हाका फाव कोत्ता. दुसरी वस्त म्हजो भयण मानू जेजू थंयसर म्हणटा, जे कोणाक चड बक्षिला तो कितें मोग चड दाखोवंक जाय. जो कोण थोडें बक्षिता तो कितें कोत्ता, तो मोग थोडो दाखयता. म्हजो भयण मानू देवान न्हू आमचे सोबीन इतलो मोग केला. कुर्सार तो मेलो आमकां ताणें भोगसूंक, आनी होच मोग म्हजो भयण मानू आमी जेजू सोबीन दाखोवंक जाय. आमचो मोग दर दिसाक जेजू भाशेन जावंक गरजेचें, जावं देवा सोबें आनी एकामेका सोबें. आनी जितलो मोग म्हजो भयण मानू भाशेन आमी उदीक एकामेका सोबें आमी दाखोवंक पावतल्यो तेन्ना जें बरेंपण दुसऱ्या कडल्यान आमकां मेवता तें बरेंपण आमी ओळखूंक पावतल्यो आनी तेंच बरेंपण आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक पावतल्यो. आनी हेंच कितें म्हजो भयण मानू हे वस्तुरेन केलें. तिणें जेजूचो मोग अनुभवलो आनी होच मोग तिणें जेजू सोबें दाखयलो. आनी तिसरी वस्त म्हजो भयण मानू जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. काय बरीं उतरां, काय बरीं उतरां. पातकेन ती आनी जेजू म्हणटा, तुजीं सगलीं पातकां भोगशिलीं, शांतीन वच. कसली शांती तिणें आपल्या जिवितांत
ही कोरी शांती अनुभवक ना जायत सो आमच्या जिवितांत मोज भयण मानी ही कोरी शांती कुशालकाय आमकां मेवता जितले पावटी आमी सोंदांत संस्कारांत वांटो घेता वा आमची पातकां वळखून घेवन जेजू लागीं बोगसोणें मागता तेन्ना जेजू सगलीं आमची पातकां बोगशिता आनी हीच उतरां मोज भयण मान आमकांय म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तुका थारोवन मेळ्ळें शांतीन वच तर दर दिसाक हो सोंदांत संस्कार मोज भयण मानून आमकां फावो जाता देखून आमी ओळखून घेवंक जाय मानून घेवंक जाय आमी पातकी म्हूण आनी जेजू सोशी येवन आमचें पातोक रडून ही देवाची शांती ही कुशालकाय आमी दर दिसाक अनुभवंक जाय तर हीच कृपा हेंच बोड आमकां जण एकल्याक मागुया भेटवून आमी गायन गावया C15 देवा उथर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34 देवा उथर आमी घेतला ताका आमी सलाम दिला तुमच्या मुझे म्हज्या बाबा भयणान म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांग म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान ताणी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापाक तुजे पुरचेची देणी प्रोत्साहन सांग मानून घे ही बदलून जेवच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडून दिताय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर पोळ आमकां मेळो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन हांवें सर्वेस्पर तुमची सभे आसो तुमचे सगळ्याक आमची कालसांव पारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन बसुया होय वचें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदपेतारां सासनाच देवा सोर काय सोदता जेव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरपता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवन पोंत परगडटा तीर बरोबरच्यान ताचें मोहिमेवंत येण्याक अत रेखता देवकांत देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र सोगल्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणेक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बरोवतलें
हे म्हज्या उगडासा कुरात. बावट्टाचो गोड परगटुया. Sumia Gesù ami uomo cata ami si pietà ti tremoli tu vuoi volare su ami tu cielo porgota. बाबा ज्योच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडावन सगळ्यांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुण्या रोगो सोदतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हा केपरी तुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेर आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभरचो दुमेन ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणाची इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुजे दिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो सुसेवास सामंगे आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. म्हजी बीन मानू ती बायल आख्खो गांव उगडे दुसरी जाण आसली ती पातकीण म्हूण पूण कोणाची तिणें परवा करूंक ना. कोण कितें म्हणटा ताका मोडूं दी. आयली दी जेजू सोशी आनीक जेजू कडेन तिणें आपल्या पातकांचे भक्षणां घेतली शांती घेतली. आमच्या जिवितांत वी ऑल सिनर्स वी ऑल वीक. आमी केन्नाच पडूंक शकता. वा कसलेंय आमच्या जिवितांत पातक आसूं. म्हाका दुसरो कितें म्हणटलो हो तशें म्हणटा तो तशें म्हणटा. कोणाक फाटल्यान उलोवपाचें आसा तें उलोवंक दी. पूण तूं जिवितांत चुकलाय मानून घे जेजू लागीं बक्षणी माग आनी नव्या जिविताचें पावलां मार. कित्याक आमी सगल्यो सोग केन्ना ना केन्ना चुकता पातकांत पडटा पूण देव आमकां बक्षिता नवें जिवीत आमकां फाव करता शांती दिता. तरी शांती 2 दिसाक अनुभव जेजू शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोनेकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताणणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. तुवें कोण जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंड्याराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्याचीच क्रिस्ता तुवेंच्या दोन म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसका म्हणजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटांत सांबाळ. जी येताय राजबोत चलयताय सासणाच्या सासणा. सोमेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्याली सगळी सुभागी. तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पुढच्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया भावार्थाचे दोळे D5 540 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका बोलून आमकां जालोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका बोलून आमकां जालोय जेजू दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शोधो जेजूची कूड ताचे जिवेर दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शोधो जेजूची ताचे जिवेर भावार्थाचे दोळे आमकां तुगी जेजू तुका बोलून आमकां जालोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तुगी जेजू तुका बोलून आमकां जालोय जेजू प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवं जिवन बळ दिताय. आमच्या असक्तायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोरवणेचो पोळ आमचे जिणेचे चालींत आमकां भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेवचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सभ्यास आनी सर पुतविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया F23 वचुया पान 9 आनी 6 F23 पेज 96. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया 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 क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया वायट करतोल्यांक वचुया दुस्माना